व्हाडावेल्यान पायपलायन व्हरपाचें काम केल्ल्यान धाटवाडा उजगांवा थळाव्यांनी पायपलायनीचें काम आडयलें। नैसर्गिक झरे आसा थंय लँड फिलिंग केल्या। अशे रितीन हे झरे पुरयल्यार थंय रावपी लोकांचेर व्हड संकट येवं येता म्हण थळावे सांगतात। RDX खातीर उजगांवच्यान महेंद्र गांवकार। झरे इफेक्ट जातले न्ही 2 मीटर जर फिलिंग येता 2 मीटर फिलिंग काय येता आमकां काल सुपरवायझरान सांगता 2 मीटर पायप हातू ते पायप ओपन करून दाखयता पायपाचेर काही सेंटीमीटर माती आसता पूण डॉक्युमेंट आमी पयलीं स्टडी एनओसी आहा ताका WRDची ताची नाला भितर घालपा एनओसी आहा आनी वर्क ऑर्डर आहा म्हाका प्रॉब्लेम काय ना तुमी जर डिपार्टमेंटान जर म्हाका बंद करता बंद कर म्हाका तरी काय ओके आमी ऑब्जेक्शन तुमी डिपार्टमेंटा कडेन उलयात म्हाका काम करपाक म्हाका एनओसी आहा आनी हे व्हाळ असो पळय आतां तेणी सगळे झरे बंद करपाची तयारी जाल्या पायपलायन घालून व्हडली आनी आमकां ते पायपलायन हेवटच्यान घालता ती दुसरे कडल्यान घालची तेणी कशें म्हणटा हे व्हाळाक पळय न्ही कितें आसतालें उदक भरपूर आसतालें आमी न्हांवपाक धुवपाक सगळें म्हणल्यार व्हाळाचेर येताले व्हाळांतल्यान म्हणल्यार कमीत कमी कमर भर तरी उदक मेळटालें आमकां गिमाक पावसाक तर वचपाक येवपाक मेळनाशिल्लें झरे आसा हेका हेका झरे आसा भरपूर झऱ्याचें उदक लोक पिताले सगळे आमकां जेन्ना उदक पयलीं आमकां बांयचें आसतालें बांय सुकले जाल्यार आमी झऱ्याचें उदक व्हरताले आनी पिताले। 3 इडयेचे गणपती पावयता 400 गणपती हांगा पावयता आमकां हांगाचे गणपती पावूंक आमकां दाखयता आनी दुसरें आमकां न्हाता नुकता कपडे उमयता आमी हे इडयेक हांगा तेन्ना आमकां कपडे दाखयता आतां पयर हांगा एक इल्लीगल प्लॉटांचें इन्स्पेक्शन आशिल्लें तेन्ना हांव येयल्लो हांगा पळयत जाल्यार हांगा JCB वयता आनी मोठे मोठे ट्रक पायपलायनी घेवन येता जाल्यार आमी हांगा येयले पळय हांगा नाल्यान ज्या नाल्यान नॅचरल वॉटर स्ट्रीम झरे खुबशा प्रमाणान आसा ते हांगा हेंच्यांनी लँड फिलिंग केलां आनी मोठ्या प्रमाणान पायपलायनीचें काम चल्लां। आमी तेंच्या सुपरवायझराक विचारलें बाबा हे कसलें काम चल्लां तो म्हणपाक गांजेच्यान जी पायपलायन येता पळय न्ही त्या पायपलायनी आमी हांगासरल्या व्हाळांतल्यान व्हरतले 2 पायपलायनी येता 900 mmच्यो आनी दोनी पॅरलल आसा तो म्हणपाक आमी 2 मीटर डीप घालतले खणटले आनी तेच्या वयर मागीर मातयेचें फिलिंग येतलें। आतां प्रश्न असो आसा ज्या जाग्यार झरे एक्टीव आसा आनी जे एक्चुअली WRDन रिचार्ज करपाची गरज आसा ते 2 मीटर हे फिलिंग करून कितें साध्य करपाक सोदता। ह्या वाड्यार ही जे आतां सगळे जे ग्रामस्थ हांगा जमलेले आसा दाट वाड्यांतले जावं एरावंड एरियेंतले तांकां हांगा फक्त दिसाचे 2 वरां उदक येता। असल्या परिस्थितीन हांकां सोर्स ऑफ वॉटर म्हणटा पळय न्ही ते हेच झरे आसा आनी ते जर पुरयले गेले न्ही जाल्यार तेंचेर एक मोठें संकट येवं येता फुडें काळांतरान। आज आमी पळयता म्हादयचे ज्या तरेन राजकारणाच्या फायद्याक लागून वळयला कर्नाटकाच्या वाटेन जे आमच्या पक्षा वाटेन आमच्या गोंयच्या पक्षा वाटेन निर्णय आशिल्लो ते जर पळोवपाक गेले जाल्यार हे सगळे झरे रिचार्ज करून हेंचें संवर्धन करपाची गरज आसा। इवन माननीय मोदी आमचे प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यांच्यांनी प्रत्येक पंचायतीक लेटर धाडलेलें आसा की ज्या ज्या जाग्यार तुमच्या गांवांनी झरे आसा ताका हाय प्रायोरिटी दिवन तुमी प्रिजर्व करपाची गरज आसा। पण जे डिपार्टमेंट WRD जेंच्यांनी हे प्रिजर्व करपाचें काम करपाचें आसा ते झरे काबार करपाच्या हेजेर उठलेले आसा।